पयत मिसाची सुरवात एक गीत गावया गिताचो A8 पेज नंबर 4 A8 सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज आनी माय मोगाचो येवकार. आयच्या मिसा बेटीची मांडवळ करूंक नाकेली सॅक्टर केद भाशेन मागता लॅनी फेर्नांडीस आपलो वाडदीस समरमता केद भाशेन देवान ताचे भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागुया. तशेंच क्लॅन्सी रेगो आपलो वाडदीस समरमता देवान ताचेरूय आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल्या प्रमाण मागुया. तशेंच मागुया मार्टिना लुकास क्रिटिकल कंडिशनांत आसा देवान कित भाशेन आपलो पेकोणीचो हात लावून तिका बरी करूंक आमी मागुया. लायटनींग ऑफ लॅम्प लॅनी फेर्नांडीस आनी फामील कित भाशेन ह्या भाव भयणां पासत आमी मागुया. आनी कित भाशेन आमी सगलीं हांगासर एकठांय जाल्या आमकांय ह्या सायबीन मायेची मजत आनी कृपा मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचेय नांवी आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवे आसूं. मोगाल भावां भयणीनो, आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा देवाच्या दयाळपणाची आनी नितीची तुस्त करून मारिया बोरवाशाची माता हो विशय आमी नियाळटाव. मारियेच्या जिवितांत दयाळपणाचो गूण जायतोच पळजोळटा. ती गोरजेक आनी आकांताक सांपडलेल्यांचो धीर आदार आनी बोरवासो जाली. आपल्या सोयऱ्या एलिझाबेथीक गोरजेचो आदार दिवन तिची सेवा केली. गोरजेक सांपडलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याचेर आकांत आयलो तेन्ना तांचे सोवें दोयाळ जावन आपल्या पुताचो आदार तिणें सोदलो. जेजूच्या कोश्टा मरणा वेळार ताका गोठायेचो सांगात आनी धीर दिलो. मारिया आमचे सोर्गींचे आवयक आमचो नमुनो करून दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून जांच्या जिवितांत बोरवासो उणें जाला तांकां सांगात करून तांच्या जिवितांत बोरवाशाची किरणां फांकूंक ह्या पवित्र मिसाचे बेटेंत बापाचो आदार मागुया. मोगाच्या भयण भावांनो, खेत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया. देवाक दिनवास येच तपासत वेळा पासत तेच भाशेन आयज आमी आंकवार मळेच्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना सदांच आमी
दोयाळपणाची आनी तुस्त गायतेली मनशां जावंक आमी वावरुया. जशे परी सायबीन मायन आपल्या जिवितांत एक दोयाळी कोन्यो करून दाखयल्यो आनी देवाक सदांच पयलो वयलो जागो दिलो. आमी ह्या संवसारांत येता आसतना जायती वसोंक पडटा. आमी देवाक पयलो जागो दिवचे बदलेक आमी निमाणो जागो दिला जायत. मनशां सगळें आमच्यो दोयाळ्यो कोन्यो करूंक आमी पावूंक ना जायत. त्यो सगल्या पातकाची आमी दूख धरून सगलीं बारबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो ज्ञान विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोध प्रात. हे पासत मागीर सदांच सांकवार मारीक सगळ्यांक देवतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सोडपदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसणें मागता. आमच्या कोन्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुम्याच्या आवयचे विनवणीन आमकां सोडून मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची उद्देशी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासना. भाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, बोरवांसो नासलोल्या हेरां मनशां परी तुमी खोंती बरी जायना जावंक मनाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर बावार दवरून मेल्ल्यान तांकां देव ताचे बराबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यो तीं मेल्ल्यान तांचे आदीं वेचिना. तर हुकूम परगटल्या देवदूतांचो ताळो घासतलो आनी देवाचो कोर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा स्वर्गा वेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्ल्यान ती पयलीं पुनर्जीवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेळचे खातीर तांचे बराबर कुपांचेर उखलून व्हरतले अशें आमी सदांकाल सोम्या बराबर आसतल्या. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. जबाब. प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात.
शेकांचेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरजांक कळयात. तांचें कावत विस्मिता. जबाब प्रितुमेची करूंक परमेश्वर हो पळय येता. परमेश्वर कितलो व्हरतो. मान भोवमान ताका फावो. आनीक खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें. राष्ट्रांचें देव कोण जाणय. काणयेंतल्यो फकत बावल्यो, पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं उल्हासून आखो संवसार खूब भरला दर्या सागर आयकून दी ताचो गुणगुण. फळां सयत पिकाळ जमीन बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगुटून खुशाल भरीत. जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. मुनसुबी प्रितुमेची सगली न्हीद संवसाराची पोरजांची करच्याक जोडटी परमेश्वर होबळे येता. जबाब प्रितुमेची मुनसुबी करूंक परमेश्वर हो पळय येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbespo तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सुवाळे प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेल्लो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसायतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें आसा. हें शास्त्र लिखत आज खरें जालें. आनी सगलीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणीं म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, कफरनाहूम तुवें जाय तें केलें म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या खाशा गांवघरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरोवन आख्या देसांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारपेता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिसाक धाडलो ना.
तशेंच एलिसेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पुर्यान ताका घेवन गेलीं. पूण सारको ताचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोगाच्या भयण भावांनो, आयज आमी सायबीण मायच्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना आयचो विशय जावन आसा देवाच्या दोयाळपणाची आनी नितीची तुस्त करून मारिया बोरवाशाची माता आमकां. मोगाच्या भयण भावांनो, जेन्ना आमी मारयेच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार ताच्या जिविताचेर जायते आमी नियाळ करूंक जाता. पयले सुवातेर तिणें देवाक दिनवासनेचें गीत गायलें, देवाची तुस्त केली की केद भाशेन तुवें म्हाका एक बाग फाव केला की आपूण तुज्या पुताची आवय जावं. मोगाचे भयण भावनो, एक खेरीत बाग हे आंकवार मारेक एक सादे वस्तोरेक ती घोडे गबोल्ली आसतली जेन्ना देवान हें उतर तिका दिलें तेन्ना. कशे भाशेन तेणें होयकार दिलो, होय म्हणलें ती घोडे नोकळो आसली जायत, पूण तिच्या जिवितान तरी आमी नियाळ केलो जाल्यार जायतें बरेंपण तिच्या जिवितांतल्यान आमकां दिसून येता. जेन्ना तिणें कित भाशेन देवाक दिनवासलें घोडे तिच्या जिवितांत घोडे तियें म्हणलां आसतलें हें कित्याक तुवें धाडलां सायबा, पूण तिणें हार मानूंक ना, देवाचेर भरवंसो दवरलो. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना नियाळ करीत जाल्यार पळयता आमच्या जिवितांत जायते घोडे वादळ मोळ येता आसतलें, जायते तुफानांत आमी सांपडटात आसतल्यो, तेन्ना आमी कितें म्हणटा काय, सायबा तुवें म्हाका अशे भाशेन कित्याक नाकारलोय, सायबा म्हजेर तुवें कित्याक असली रिकामेपण धाडलें की हांव आतां नकलो, हांव खंय वेचोतो. पूण सायबीण मायेचे जिवितांत जायतें आमी पळयता की सदांच तिणें देवाचेर भावार्थ ठेवलो. दुसरे सुवातेर आमी पळयता ती दोयाळ जाली. आमी जर तर आयच्या समाजांत पळयलें जाल्यार आयज काल भुरग्यांक आमी इस्कॉलाक वता आनी घरा पोत्तून हाडटा, जावं आमच्या मोटरांनी जावं आमी स्वताक तांकां घेवन वेता. पूण आदल्या काळांत आमी पळयता जेन्ना आमी ल्हान भुरगीं आसलीं तेन्ना आमी बसीन वेताले. कांय पावटी सगलीं बसीचीं सिटां फूल आसलीं म्हणटूच जेन्ना जाणटीं भाव भयणां चोडटालीं तेन्ना आमी ल्हान भुरगीं तांकां लुगार दिताले ह्या सिटाचेर बसूंक. आमी कांय पावटी आमचें खालतिकाय, आमचें दोयाळ काळीज ह्या जाणट्या सवें दाखयताले. घोडे कांय पावटी गोरबेस वस्तोरी आसल्यो बसीन, जाणटी मनशां आसलीं तांकां आमी सीट दिताले आनी पळयताले ती खुशाल जातालीं आनी देवाचो आशिर्वाद आमकांय दितालीं. म्हणटूच आयज ते समाजांत आमकां दिसून येना, कित्याक भुरग्यांक आयज सगलें सोंपेपण आयलोलें आसा. तांकां दुसऱ्या सवें दोयाळ जावंक घोडे सोयेकूय मेळोना जायत. मोगाचें भयण म्हणून आमी जायते असले आयज समाजांत पळयता
की भुरगीं आयज भायर तितली मिसोळ जायनात दुसऱ्या सवें तांकां सदांच घरांत भितर बंद करून घोडे म्युजीक क्लासीस जावं एक्स्ट्रा दुसऱ्यो क्लासीस हेंच आमी कोत्ता आनी जावं दोयाळ काळीज दुसऱ्या सवें दाखोवंक घोडे ती फाटीं उरता पूण जेन्ना आमी मारयेच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार तिचें दोयाळ काळीज तिच्या मावशे भयणीक तिणें दाखयलें जेन्ना ती गोरबेस आसली तरी आसतना ती आपल्या एलिझाबेथ मावशे भयणीगेर ती गेली तिचें सवें ती कांय वेळ तिणें सारलो कांय म्हयने तिणें सारले तिचें म्हणूंक जातालें हांव देवाची बागेव दोस्तोरी म्हजे सवें देवान एक नॉवल केलां आनी हांव आनी कांयच करची ना पूण तिणें करूंक ना तिणें ल्हानविकाय दाखयली आपली दोळ्याय आपले मावशे भयणीक दाखयली जेन्ना पयत पुस्तकान आमी पळयता जेन्ना सामारकार एक मनशाक के भाशेन हात लावन पेकोवणेचो हात लायता आनी ताका के भाशेन एका खानावळीन दवरता जेन्ना ताका चोरांनी मारलोलो एक लेवीत गेलो एक यादनीक गेलो आनी निमाणो के भाशेन हो सामारकार ताची सेवा चाकरी करता ताचें दोळ्याळ काळीज ह्या सामारकार एक भाशेन मनशाक दाखयता मोगाचें भयण भावनो आयज हें आमचें धोरण आसा काय आमच्या भुरग्यां सवें आमच्या सवें वो आमी आमचेच वस्तुंगी जियेता म्हाका दुसऱ्याचें पडलोलें ना दुसरो मोरो ओ दुसरो के भाशेन थंयसर कुसो म्हाका पडलोलें ना आयज असलें धोरण जाल्लें आसा पूण मारयेन के भाशेन आपल्या सवें जाता ते भाशेन आपले मावशे भयणीची सेवा चाकरी केली तिसरे स्वाती आमी पळयता नीत सांबाळली आयज समाजान नीत आमी पळयल्यार दिसना सगळीच अनीत दुसऱ्या सवें अत्याचार दुसऱ्या सवें जाय तें वायट जाय तें तांकां चेपून दवरप असलें आयज आमी पळयता आनी कशे भाशेन नीत आमी पळयतले काय सगळीच अनीत पूण सायबीण मायन सदांच नितीन ती वावुरली दुसऱ्यांक तशेंच आपल्या पुताक बरे माणसुगेन बरे देखीन तेणें वाडयलो आमच्या भुरग्यांक आयज घोडे आमी असली नीत दाखयता काय जेन्ना आमी आमच्या घरांत कामाक कोणाक भाव भयणाक आपयता तेन्ना तांकां नितीन आमी फारीक कोत्ता काय आमच्या घरांत जेन्ना काम करता आसतना कोण चुकलो जाल्यार ताका आमी के भाशेन कितली शिक्षा दिता काय वा तांचेर खोर फॉर्मोण मारता काय हाचेर आमी नियाळ करूंक खूब गरजेचें चवथे सुवातेर मारिया बोरवांशाची माता जेन्ना मारयेच्या जिवितांत हें देवाचें उतर तें पाळलें के भाशेन ती बोरवांशान फुडें गेली बोरवांसो आमकां केन्नाच फटयना हो के भाशेन आमी नियाळ कोत्ता की बोरवांसो आमकां सदांच उदीक उर्बा दिता उदीक नेट दिता आमच्या जिवितांत आमी फुडें वचूंक जायते फावटी आमच्या जिवितांत हो बोरवांसो आमकां दिसना वी आर होपलेस आमचो जो बोरवांसो आसा तो आमी के भाशेन सांडलोल्या भाशेन आमी जियेता आमी वेचे म्हूण वेता कोतची म्हूण कोत्ता आमकां के भाशेन बोरवांसो आयज ना तशे भाशेन आमी जियेता पूण जेन्ना मारयेच्या जिवितांत हो बोरवांसो उदेलो तिणें फुडलीं पावलां मारलीं नेट घेतलो दोळ्याय दाखयली खालतिकाय ल्हानविकाय आपले सवें जाता ते भाशेन आपल्या मावशे भयणीक दाखयली आयज आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना के भाशेन जाणा जावया की आमी सगळीं असोत जायते फावटी आमी चुकता पूण हीच सर्गीची माय आमकां अदीक कृपा दिता तिच्या पुता सांगण्यांतल्यान ती आमकां अदीक नेट दिवंक सोदता की आमकां अदीक बोरवांशान वाडूंक सोदता आमी खरेंच आयती आसा काय खरेंच आमी तिचे सांगण्यांतल्यान चलूंक राजी आसा काय
हाचेर नियाळ करूंक खूब गरजेचें. मोगाच्या भयण भावनो, आयज जेन्ना देवाच्या दोयाळपणाची आनी नितीची तुस करून मारिया बोरवाशाची माता जावन आसा, तेन्ना खरेंच आमी बोरवाशाची भुरगीं जावंक आमी वावरुया आनी दुसऱ्याकूय एक बरी बूद दिवंक, दुसऱ्याक एक बरी जाणवाय दिवंक आमच्या ल्हानविकायेच्या जिवितांतल्यान आमी वावरुया आनी तोच कृपेचो देव आमकां अदीक बोड दितलो. तरी हेंच आमचें ह्या नोवेनांत मागणें जावं दी. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची कांय मागणी आमी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेच्या जिवितांत दूख कोश्ट उप्रासतात तेन्ना तांकां गरजेचो सांगात दिवंक बापाचें बळ तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सोर तरेचे भेद पयसावंक सगळ्या धर्माच्या मनशांक बागा घेवन एक मोगाचो नितीचो आनी शांतीचो समाज बांदूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी ओसोक्त आसलोल्यांक, दुखी सांपडलोल्यांक सोवे, दोया, धीर, बळ आनी बोरवांचो फावो जातलो सांगात आमी आदार दिवंक आमकां बापाचो कृपा मागुया. आयज नोवेनाची मांडावळ करतल्या होली फॅमिली समुदाय नाकेली सेक्टराच्या दर एक गोराबो जेजूच्या मोगान भावार्थ बोरवाशान वाडूंक मारयेच्या विनवणेन बापाचो आशिर्वाद मागुया. मोगाळ बापा, आमी सदांच तुजेच मायेचे आदारान फुडें चलूंक, जशी परी तिणें आपली दोयाळाय आनी बोरवांचो आपल्या जिवितांत दाखयलो, तशेंच तिच्या पावलांनी आमी चलूंक आनी आमचे जिवितांत अदीक नेट हाडूंक आनी बोरवाशाची आनी भावार्थाची मनशां जावंक आमकां तुजी कृपा बोळ फाव कर बापा. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दाना तयारी वेळार गीत गावया. गिताचो अंक C20, पेज नंबर 36. C20.
म्हज्या बाबून म्हजें तुमचें बलिदान सोरपयता देवपाक मानता तसलें जावन मागात. प्रार्थुया. देव आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या पुतान आंकवार मारीत हांव चोलून घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतलोल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो परतून पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपद बेदारान सासनाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कूळ तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेलें केलें. ह्या खातीर सगळीं रोसना आंदोलनान तुका करता तुजी सेवा. प्रितमे तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्ताची सभा. देखून सगल्या देवतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट म्हणून सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी कोर्राचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bawa taco good porgotuya. Jagusari chunashivon pornamori, tuvenakta soroi somya. Sosaracha sorondara, amchi sorvodko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे गुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमकां वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा, आदार बिस्म सिमा प्रिफिकासांव आनी सगल्या आदनिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडचळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमां समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार माय देवाची माय सांगती तिचो पुती बाग्योन सुसे, बाग्योन दोनमुता, बाग्योन बार्तोलोमियो, बाग्योन फ्रांसीस शावेर, बाग्योन सुसेवास आनी चड कांतकां मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सायबीन मायन जावन आसा आमकां बोरवाशाची माता. तिणें आपल्या जिवितांतल्यान जायत्यो बऱ्यो कन्यो आदारल्यो आनी एक दोळ्याळाय तिचे सवें आसली. आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना जायते आमकां सोयेक मेवतात. दुसरें सवें जायतें बरेंपण हाडूंक, आमच्यो दोळ्याळ कन्यो आदारूंक, दुसऱ्यांक जाता ते भाशेन आमी पावूंक, दुसऱ्यांचो आदार आमी जावंक आमकां सदांच ह्या सायबीन मायची कृपा आनी बळ ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायज आमकां दी आनी आमचे गल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांण्या पूर्ण नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें उतरेकता. तर आमकां जेवदार काकुलीतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल. आमचे कशेपण आमकां शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेतान राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाका पयल्यान सगळी सुभागी जेजूक आमच्या कडच्यान येवकार दितना गीत गावया गिताचो D31 पेज नंबर 64 D31. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका आयकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन.
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, भाग्यवंतांक वारमारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीं जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच वारमायेची देख घेवन तेचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडून रावची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. सर्वदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. मिसाचे शेवट गीत गावया. गिताचो T37 पेज नंबर 290. T37. Oh